घेऊया A11 पेज नंबर 5 A11. देवा तू आमचो तुका बसूंक बोंदूंक येता. देवा तूच आमचो शेवो जीव तुका भेटोवन दिता. देवा तू आमचो तुका बसूंक बोंदूंक येता. देवा तूच आमचो शेवो जीव तुका भेटोवन दिता. बापा पुताक आज्ञा म्हणून मोहिमान सासना. बापा पुताक आज्ञा म्हणून मोहिमान सासना. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता वेलेन्सियो रॉड्रिगीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक आर्गां दिवन. दुसऱ्या इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ले गेल रॉड्रिगीस ही फेर्नांडीस हिच्या ओतम्या पासत देवान तिका सुर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज सायबिणीची भेट आमचे फिरगोजेन ह्या गोराब्यांनी जाता. ह्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. दाबोली कोपेलबाड जुझे रॉक रॉड्रिगीस, आसोय एस्मेराल्दा, इग्रेजा लुइजा फेर्नांडीस, पेंटा जुलियाना रॉड्रिगीस, रेजिना मुंदी, कार्मिन वोल्वोयकर, आल्तो चिकाली, वेन्सी फेर्नांडीस, बिहाइंड NSD कार्मेलिन आल्वारेस, आल्तो दाबोली, अनिता वाज. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या गांवां पासत, राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरुया. मणिपूरच्या लोकां पासत आनी मणिपूरच्या स्टेटा पासत मागुया. आजून पासून थंयसर वायलन्स चालूच आसा. आनीक थोड्या जाणांचोय जीव काडला. खेरीत भाशेन तांकां बेगीनूच शांती मेळूंक देवा लागीं खतखत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां भाग्यां दिता आनी भाग्यां आमचें जिवीत एके भाशेन आमी जरी तर जेजू वाटेन रावपाक विचून काडलें जाल्यार जायते रिवर्सल ऑफ रोल्स ऑर रिवर्सल ऑफ फॉर्च्युन्स हे आमचे सगळें घडूंक शकता. हे आमकां आयचें देवाचें उतर परगडटा. जायते फावटी आमी विचून काडटा आसतना जेजू वाटेन येवपाक अवघड देखून तें काडूंक ना. सोंपेपणां ह्या जिविताची आमी विचून काडल्यात
जायते पावटी आमी सांडल्यान असले आमचे चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुखदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून कोणान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत लागून सदांच सांकवार मरेक सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास दवरतल्यांचो तूं उजवाड आनी बोड बाग्योन जुआंव क्रिजोस्तम धर्मध्यक्षाच्या तोंडांतलीं जाणवायेची परजळीत माणकां तुवें गळोशी केलीं आनी कश्ट दोगदां मदें ताका धैर्यवंत केलोय. ताची सर्गीची जाणवायेची शिकोवण आनी थीर सवस्कायेची देख घेवन आमी जेजू क्रिस्ताचे विस्वासी शीस आनी धिरादीक सैनीक जायशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणात. बागेवन पावलून कॉलोस्कारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत म्हणटूच सर्गींच्या वस्तूंचे जावन दी तुमचे अंतरेक. तुंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. तुमची चिंतनां सर्गींच्या वस्तूंचेर आसून दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोवें लिपलेलें आसा. तुमच्या खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेन तुमकां वांटो मेळटलो. त्या पासत संवसारीक खोशयो तुमी मारून उडयात. कामसार, मेळेपण, पातकाची ओड, खोट्यो वोंडावण्यो, आपसुवार्थ. हो आपसुवार्थ म्हणल्यार कुड्ड्या देवांची पुजा. असल्या वस्तूंक लागून देवाच्या आयकनांत तुमचेर देवाचो क्रोध देंवता आनी ताचे बरोबर तुमी जियेताल्यात तेन्ना असली खोटी कर्तुबां तुमी करतल्यात. पूण आतां ह्या सगल्यांक तुमी सोडून दिवंक जाय. राग, क्रोध, विकोटाय, चाळयो, मेळ्ळें उलोवप. एकामेकाक केन्नाच फोटी मारी नाकात, कित्याक आदल्या पातकी स्वयंपाक आनी ताच्या कर्तुबांक पाठ करूंक तुमी नवीं मनशां जाल्यांत. आपली पूर्ण ओळख मेळ्ळो पर्यान ह्या नव्या मनशाक तोच रोचणार परतून परतून आपल्या सारक्याचो नवो करीत आसा. हातून ग्रीक आनी जुदेव, सुनोत केल्ले आनी सुनोत ना केल्ले, पोरकी आनी सिटियांनी लोक, गुलाम आनी स्वतंत्र मनीस. असल्या वेगळ्याचाराक आनीक नातूच. एकलोच क्रिस्त आसा, तोच सोगोट आनी सोगटांतूच तो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळीं बरोबर म्हणुया. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. दिसान दीस ताका दिनवासतलो आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवांची स्तुती करता.
सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वोंदिवंत, ताचे तोरायेचो ताव घेवंक नजो. आमचो जबाब सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. तुवें रोचलाय तें सोगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्पोरा. तुजें भोक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी पोरगोट करूं. आमचो जबाब सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कोळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेन तुजी राज पदवी तोगता. आमचो जबाब सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, कुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या शिसांचेर दोळे लावन जेजून म्हळें, तुमी गरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यांत ती सुभागी, तुमकां देव दादोशी करतलो. तुमी आतां रुदन करतात ती सुभागी, कित्याक तुमी हांसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेस करतीत, तुमकां सोबेंतलीं भायर आयतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हूण तुमच्या नांवांचेर बोगलाटां घालतीत तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां गिरेस्तांक हाय हाय. तर तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसतल्या तुमकां हाय हाय. तर तुमी भुकेतल्यात. आतां हांसतल्यांक तुमकां हाय हाय. तर तुमी रडटल्यात आनी रुदन करतल्यात. लोक तुमचें बरें उलयता तेन्ना तुमकां हाय हाय. तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. रिशा भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमकां काय बरोसो संदेश दिता. जेजूची भाग्यां आमचे मुखार एके वाटेन दवरता जाल्यार दुसरे वाटेनूय जी कोण बरीं आसात, गिरेस्त आसात, हांसतात तांकांय संदेश दिता. पूण आयज म्हजो नियाळ करता आसतना ह्या दोनूय वाचपांचेर एके वाटेन म्हाका मेळलो जेजू, दुसरे वाटेन बागेवन पावलू. बागेवन पावलू आयज कॉलस्कारांक चीट बरयता ती आमी पयल्या वाचपान घेतल्या. आनी जेजूचें शुभ वर्तमान लुकासाच्या शुभ वर्तमानांतलें. भाव भयणीनो, हें जरी तर आयच्या समाजान जाल्लें, आयच्या काळार जाल्लें, हांव नियाळटालों कितें जावपाचें काय, बागेवन पावलूचें कितें जावपाचें, जें कितें आयच्या दिसाक आमी वाचलां तातूंत. आयच्या दिसाक जें देवाचें उतर आमकां मेळ्ळां तातूंत बागेवन पावलूचेर आयज म्हणल्यार कितल्यो केसी जावपाच्यो. तो खंय आसा ते स्टेटाचो चीफ मिनिस्टर आनी दुसरे मिनिस्टर आसा ते कितले उलोवपाचे.
ओ तांचे पार्टीचे मनीस आसात ते कितले प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे आयज म्हणल्यार, वो कितले जाण एक एकलो भायर सरून व्हिडिओ काडपाचे आयच्या दिसा, आनी कितले जाण म्हण आयज सोशल मिडियाचेर जाय तें बरोवपाचें बागून पावलू जें कितें शिकयता तेजेर. ओ दुसरे वाटेन जेजूचेय विशीं जेजू जे भाशेन शिकयतालो आनी जेजू जे सांगतालो आनी करतालो ताचे वयर आयज कितलीं कांतारां येवपाचीं. बागून पावलू भाव भयणीनो खेरीत भाशेन मुळाक वेता. हे सगळे जे आतां प्रॉब्लम्स जाल्ले आसात आनी जातात आमचे मदें, हे प्रश्न उपजतात, ताचें मूळ खंय आसा. आमी काय बरें तें गीत गायता, काळीज म्हजें तुका ओतरेकता ये जेजू. काळजाचे ओतरेक थंय तावन सगळें सुरू जाता. बागून पावलो कॉलेस्करांक चीट बरोवन सांगता तुमचे काळजाचे ओतरेक. आनी काळजाचे ओतरेक आसात थंयसर, थंय तावन मनाच्यो खुशयो, आनी मनाच्यो खुशयो आसात त्यो किरीत भाशेन संवसारीक खुशयो तुमी मारून उडयात हें बागून पावलून सांगलां. आनी ह्यो संवसारीक खुशयो आसात तातूंत ज्यो वस्तू सांगल्यात त्यो कामचार, मेळेपण, पातकाची ओड, खोट्यो वंडावण्यो, आपस्वाड, ही सगळीं सांगल्यात. आनी आपस्वार्थ म्हणटा तेन्ना तो मातसो ताणें एक्सप्लेनूय केलो. हो आपस्वार्थ म्हणल्यार कुड्या देवांची पुजा. तुमी जाणा जावपाक बरें, कुड्या देव म्हणटात ते कुड्डे देव न्हू, ब्लायंड न्हू. कुड्डे देव म्हणल्यार आमी केल्ले देव. आयज आमी हें सगळें आमचो देव करून दवरलेलो आसा. हें मेळेपण आसा, कामचार आसा, आशा आसा, आमच्या काळजाचे ओतरेक, आमकां ज्यो वस्तू जाय, आमकां दुडू जाय, आमकां फेम जाय, हो आयज आमचो देव जाल्लो आसा. तर ह्या देवाक आमी म्हणटा कुडे देव. आयज घोडे ते एके वाटेन जावन दुसरे वाटेन काडून, दुसरे वाटेन काडून तिसरे वाटेन मारून ताचेर कोणे कोणे आपणाचें एक्सप्लेनेशन्स आनी इंटरप्रिटेशन्स दिवन सगल्यांक कन्फ्यूज करून उडयल्ले आसा. एके तरेचो माहोल तयार केल्लो आसा जंय कोण उलोवपाकूय बी येतलो, कोण आयकूंकूय बी येतलो, ओ पवित्र पुस्तकूय घडी बंद करून भितर दवरतलो. असली गोत घडे येवपाची आयज जायत्या जाणांनी केल्ली आसा. जाल्यार हें शिकयता आसतना थोड्योश्यो वस्तू बागून पावलू सांगता तुमी ह्यो सोडून दिवंकूच जाय. एडवायज न्हू तो सोडपाक प्रयत्न कर, ट्राय कर, एफर्ट कर, हें न्हू. पूण हें कंपल्शन बागून पावलो म्हणटात. पूण आतां हें सगळें तुमी सोडून दिवंकूच जाय. तातूंत परतून ह्यो वस्तू हाडल्यो ताणें राग, क्रोध, विकोटाय, चाळयो, मेळें उलोवप, एकामेकाक केन्नाच फोटी मारी नाकात. कित्याक आदल्या पातकी सैमाक आनी ताच्या कर्तुबांक पाठ करून तुमी नवीं मनशां जाल्यात. भाव भयणीनो, हे सगळीं वस्तू ज्यो आसा त्यो सोडूंकूच जाय म्हणटा तें कंपल्शन आमच्या जिवितांत जें दिल्लें आसा बागून पावलून, तें जरी तर आमी करिनात जाल्यार आमचें निसंटन जाता. आनी आमचें निसंटन जायना जावपाक बागून पावलून सांगलां ते भाशेन क्रिस्ता सोवें तुमी मेल्यांत, देखून क्रिस्ता सोवें तुमी पुनर्जीवन जातात, नवें जिवीत तुमकां मेळटा. हें भाव भयणीनो आमी जायते पावटी आयकलां. पूण क्रिस्ता सोवें आमकां नवें जिवीत मेळटा तें आमी घेवंक तयार आसा काय? क्रिस्ता सोवें हें नवें जिवीत घेवंक आमचें क्रिस्ती जिवीत जाता काय आयज? काय आमचें क्रिस्ती जिवीत एक बेश्टें फकाण जाल्लें आसा? नांवांची क्रिस्तांव आमी, नांवांचे क्रिस्ती भावार्थी, नांवांचे पाद्री, नांवांचे बिशप, नांवांचे पोप, खंय आसा आयज आमचें क्रिस्ती जिवीत? भाव भयणीनो, जरी तर जेजून जें कितें केलां, जेजून आमकां शिकयलां, ताका गवाय दिवंक आमी जरी तर फाटीं उरतां, भियेतां, जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत एक फकाण. आनी ह्याच पासत आयज जेजून आमकां शुभ वर्तमानान हीं भाग्यांत लुकस ती आमकां 2 भाशेन दिता. भाग्यांत मातयेव आमकां 8 भाग्यां दिता, सरळ दिता. जाल्यार भाग्यांत लुकास दोनूय वाटेन घालून दिता, पॉझिटीव आनी नॅगेटीव. पूण ह्या सगळ्यान आमी जें समजोंक जाय तें सादें. आमी जरी तर जेजू सारकीं जालीं, जेजू दाखयता ती वाट चल्ली, आनी जेजू आमचो देव, जेजू आमकां ह्या सगळ्या वायटांतली सोडूंक आयला. अशें बागून पावलो म्हणलां, तो येतलो तेन्ना ताचे बरोबर तुमी उठ्ठेल्यात, सगळीं उठ्ठेल्यात ताचे बरोबर. तो उठला तेच भाशेन म्हणजे ताचें पुनर्जीवनपण भाव भयणीनो, जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां सगळ्याहून व्हडलें.
हे सगल्यो वस्तू ज्यो आमी उलयता झगडटा बोगलांटां घालता आनी जायते तरेच्यो वस्तू करता एकामेकाक दुखयता हें सगलें कुशीन तें गरजेचें न्हू पूण जेजू क्रिस्त मेला आमच्या सगल्यांच्या पातकां पासत मागीर आमी खंयच्याय धर्माची जावं जेजू क्रिस्त मेला तो मरूनच रावूंक ना पूण मरण पुनर्जीवन जाला आनी आपल्या पुनर्जीवनपणान ताणें आमकां वांटो दिला हें गरजेचें आनी देखूनच दर दिसाक ह्या आल्ताराचेर आमी मिसाची भेट भेटयता जेजूच्या पासकांचो गूट ताच्या कोश्टा मरणाचो उगडास आनी पुनर्जीवनपणाची समरमणी हीच समरमणी ह्या उंड्या सोऱ्यान आमी बापाक उबारता ह्या उंड्या सोऱ्यान आमी आमचें जिवीत जरी तर उबारना आमचें दिसा दिसपट्टें जिवीत जरी तर आमी ह्या आल्ताराचेर हाडिना जाल्यार हें मेसूय आमकां एक निर्फोळ भेटवणी तर आयच्या दिसाक आमचें जिवीत भेटोवया हे भेटवणेन घालुया जायतें वायट जायत्यो असुकतायो आमच्या जिवितान आसतल्योच पूण त्यो सोडून आमी दिवंकूच जाय म्हण आमकां बागेवन पावलून सांगलां तशें आमी आयकून आमचो नियाळ देवाच्या उतराचेर बरे भाशेन करून संवसारान जें कितें घडटा ताचेर आमचे दोळे उक्ते दवरून आनी आमचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत भियेनासतना आमी फुडें जिवंक आनी आमच्या क्रिस्ती जिविता वरवीं दुसऱ्यांकूय जाणी कोणें आजून पासून जेजूक देव म्हण मानून घेवंक ना संवसाराच्या सोडवणदाराक मानून घेवन ती सोडवण आजून आपणावंक प्रयत्न करूंक ना तांकांय सगल्यांक ही कृपा दी म्हूण आमी हे भेटेन मागुया गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25 बापा नामचे लागी देव तुका उतोंबलेली देखून आमी ही तुजी भुरगीं आकी प्रितो करता वेदी तिचे तुका म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या बापा बागेवन जिवांव क्रिजोस्तोमाचो उगडास करून व्हडे भक्तीन हो योद्न आमी तुका समर्पिता ताचे शिकवणे प्रमाणे ह्या बलिदानान तुका वाखाणून आमची भेटवणी आमी मोगान करता ती तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व थांय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवन जिवांव क्रिजोस्तोम तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभ तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांवे भगवान
उंचोगी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नावे येता तांकां सोय उंचोगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुटपर गोठुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदता भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत आमेन आमचे काळजाचे ओत्रेक आमकां जायत्यो मनाच्यो आनी संवसारीक कुश्यो दितात आपस्वार्थ आमकां खेरीत भाशेन आमचें जिवीत भ्रश्टाचारान करप्शनान भरपाक आपयता आनी जे कोण भ्रश्टाचारान बुडले ते सगळे दुसऱ्यांक बंद करपाक पयले सोदतात आनी हे भाशेन जी भाग्यां आमकां दिल्लीं आसात ती आमी जियोंक पावना तर जेजूचेर विस्वास दवरून आमी सगळीं जेजूची भाग्यां आपणावंक आमकां कृपा मागुया बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तांणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक गरजेक पुर्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया
देवाचे देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Sorgince raj korenstance, kalsanci kondulo kalti, korens pagi, pritvece dais korenstance, Kalsanci condulo calti, corens pagi, pritvece dais corens tace, Cushimolanci congori, corens pagi, Sorgince raj korenstance, Cushimolanci congori, corens pagi, Sorgince raj korenstance, प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, बागयोन जुवांव क्रिजस्तमांचो दीस समारंभून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं तुज्या मोगान आमकां थीर कर आनी तुज्या स्वताक साक्षी दिवंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज सांजे 7:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. नोवेनाची मागणी.
शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुझ्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास एक आकुतीचे माये सुटसुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकोन कशी हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजतीन हांव सोयत वतली हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पात्यो पूण भियेता फातकाचे ताळणेन तुजो आदार म्हाका ना जायन म्हूण आनी वाडीत म्हूण म्हजो आत्मो ओ तोर वतता उपकार जो मागता तुजे ताय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळो ओदी करून एमकोणाच्या सोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूं म्हज्या देवा आमेन शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत येसू शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत येसू शाश्वत आदाराचे माये नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत येसू शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत येसू भाग्यंती मारे आदार दी ओतृश्टा सांपडलोल्या मजत कोर ओस्कोत काळजांच्या माग पोचे पासून जा शहरांतली देवाच्या मुन्याऱ्याची विनोद कोर सगल्या देवाक पेटयलोल्या अस्तुऱ्यां पासून फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी प्रार्थुया हे सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो
तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनान आमेन. रीत भाशेन सगल्या पिडेस्तां पासत मागुया जे कोण आपल्यो सर्जरी करतात, जे हॉस्पिटलांनी एडमिटेड आसात, जे आमच्या घरांनी पिडेन कश्टवतात, तांकां सगल्यांक पिकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. ताणे स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोमिया म्हजे मागणे आयक. आनी म्हजें हृदय तुजेशी पाव. सोमिया आसूं तुमचे सवे. आनी तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना हांव तुका सोमिया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूं, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूं, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासणाच्या ससनान आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. गायन घेवया T29 पेज नंबर 216 T29. Marie सदां सदा तुजो जावशिवो या मागण्यांचो तुका केलाय देखून आसरो पातक्यांचो सदांच जायतो आशिरो